मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें आयकले ब्रदर प्रकाश हांगा आसतना तुमी जेजू कापोवचे, होय की? जेजू यो जेजू, पवित्रत्म्यान यो जेजू. आनी आज जेजू विचारता, कितें विचारता? ते खोडकार जेजू कापयतात. जेजू दाविदाचे पुता, मुजी भिकाकुळूत कर. आनी जेजू ताका आपयता, सांगता तुका कितें जाय, तुका कितें जाय. आज मोगाच्या भाऊ भयणीनो, म्हाका कोण आयकून आसात तांकां जेजू विचारता. जेजूक तुमी आपयलेले आसा, जेजू हांगा आसा, पवित्रत्व हांगा आसा, आनी तुजे लागीं विचारता वॉट डू यू वॉन्ट? कितें तुका जाय, कितें जाय तुका? सबार पोटी म्हाका खबर ना कितें जाय म्हूण. हांव आयला, रितेर आसा, हांव आयला. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक जाय. कित्याक आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक जाय? कित्याक? कित्याक देवान आमकां दिर्वे फावो केला. गॉड हॅज गिवन अस द ट्रेजर. आनी हे ट्रेजर खंयचे जावन आसा? दिर्वे खंयचे जावन आसा? आमी दिर्व्या म्हळ्यार तक्षण आमी कितें चिंताव? म्हाका 10 एकर जमीन आसा, म्हजी 4 फ्लॅट्स आसात, 15 तोले भांगार आसा, आनी थोडे गरीब चिंतात म्हाका दिर्वे कांय ना फादर. पूण मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमकां दिल्ले दिर्वे जावन आसा आमचो भावार्थ. आमकां देवान भावार्थ म्हणले दिर्वे दिलेले आसा. तर भावार्थान आमी कितें करयेत? कितें करयेत भावार्थान? भावार्थान मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी सर्गींचे राज जोडून घेवयेत. आमी सर्गार वचयेत. त्या देखून तुमकां खबर आसात की म्हाका खबर ना. वेदर वी नो इट that the faith gives us eternal life. आमी कोणी चिंतना मोगाच्या भाऊ भयणीनो? सर्गींच्या राजा विशयांत आमी केन्ना चिंतलेले आसा की? आमी ट्युशन घेतलेले आसा की? ना. पूण एकल्याक खबर आसा, आमची घरां कितली आस्त आसा ते सायडाचे घराक खबर उरता. म्हज्या कुटुंबांत कितले भांगार हांवें दवरिला ते चोराक खबर उरता. तशें एक चोराक खबर आसा म्हजे लागीं आसलो भावार्थान हांवें सर्गींचे राज जोडयेत म्हूण ताका खबर आसा. ताचे प्रयत्न जावन आसा म्हजे भितरलो भावार्थ चोरून व्हरचो. आनी तो कोण जावन आसा? सैतान जावन आसा. तो जावन आसा देवचार जावन आसा. त्या देखून आमकां वांजेलांत आयकूंक मेळटा केन्ना जेजू क्रिस्त देवचाराक धांवडायता. देवचारा ह्या मनशांतून तूं पयस सर म्हणटा आसा. तो 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 देवचार किंक्राटो मारून सांगता. कितें सांगता? तूं देवाचो पूत म्हूण म्हाका खबर आसा. त्या मनशाक खबर ना, पूण त्या देवचाराक खबर आसा. तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमी गार्ड युअर फेथ. आमी कितें करूंक जाय? आमचे भितर आसले ते दिर्वे राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय. तो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय. पूण आमी क्रिस्तांव आमचे ओन बिजनसांत लागलात. आमी कितें राखूंक लागल्या? वॉट आर वी गार्डिंग? आवर मनी, आमचे पैसो, आमची आस्त बदीक, आमची फ्लॅट्सां, आमची कारां. हर एक वर्स आमी सर्विसिंगाक व्हरता कारां आनी चिंता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. हे सगळे आमकां कितें करतले? एक दीस राखून व्हरतले. माय ट्रेजर, माय आस्त वील गार्ड मी. बट कितें जाता? इट वील नॉट कम टू द सिमेट्री. माय प्रॉपर्टी वील नॉट कम टू द सिमेट्री. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आस्ती खातीर, आज आस्ती खातीर भाव भयणी कितें करतात? झगडतात. हांगा प्रेज द लॉर्ड म्हणटात, हांगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सगळे म्हणटात. घरा वचून म्हजी आस, तुजी आस, कोर्टा वशा आनी मोगाचे. कित्याक? आमकां अबस्वार्थ आसा, ग्रीड आसा. आनी एक काणी सांगूंक तुमकां आशेता हांव. कोणीकी म्हाका एक काणी सांगलेली. चायनांत एक हात चॉंग म्हूण आसलो खंय. हो चिंत्या फादर थॉमस आसलो म्हूण चिंत्या. आनी तो कितें करतलो? मासली पाकता आसलो. डेली मासली पाकता आसलो आनी देवा लागीं मागता आसलो, देवा हांव गरीब जावन आसा, सदां मुझे कितें करूंक जाय? हांवें मासली पागून हांवें जीवन करूंक जाय. जावं फुरो हांगा बी सबार लोक येयलात आनी सांगता आसात, देवा म्हजे लागीं बँक अकावंट ना, देवा म्हजे लागीं आस्ती ना, म्हाका दी देवा, दी देवा. आनी जेजू सांगता अब स्वार्थांतावन अलग रावा. आनी तो मनुष्य कितें करता? देव ताचें मागणें आयकता. आनी ताच्या गाळांत, गाळ म्हळ्यार कळ्ळें न्हू तुमकां, गाळांत एक भांगराची चैन ताका लागता. तो ओडता,
ओडता 2 kg चेन खंय इले आपणाच्या बोटीर इले आनी तेका रावना अशी आनी ओडता 5 kg जाली 10 kg जाले तेका आशा भागूंक ना अकरेक 2 बुडता. आज ती सांगता चैना सांगता तो बी खंय गेलो बुडून गेलो. मोगाच्या बाबडो त्या देखूनच आमी आस्ती वयर आस्ती बंगल्या वयर बंगलो आमी करचे पाड न्हय मोगाच्या बाबडो हांव सांगना पाड म्हूण पूण ते आमचे जिवीत जावंक नजो ते आमचे जिवीत जावंक नजो. त्या देखून जेजू क्रिस्त मोगाचे म्हणून आमकां सांगता वी आर लायक अ रिच फूल. ग्रेस पिशाची काणी खबर आसा की ना तुमकां. ताणें कितें म्हळें बायबलांत जेजू सांगता एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो ताच्या बागान जावं दी ताच्या तोटान जावं दी बरें पीक जालें आनी तो कितें सांगता आतां बरें पीक जाला अदृश्टवंत मनशा यू आर अ लकी मॅन. आतां दिपावळी ऑफर आसा न्हू लकी 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 हां आनी तूं लकी मॅन. त्या देखून कितें कर तुजे स्टोर रूम्स आसात न्हय गोडाऊन सगळे कितें कर काडून उडय आनी नवे गोडोवन बांद आनी म्हूण तुका तूं सांग अदृश्टवंत मनशा खावो पियो और एन्जॉय करो मरो म्हण खबरूच ना मोरता म्हण खबरच ना. त्या देखून तेका देव विचारता आज पिश्या तुजो आत्मो हांव विचारता तुजो आत्मो हांव विचारता. मोगाच्या बाबडो वी हॅव अ सोल. आमकां एक आत्मो मेळिल्लो आसा खाली कूड ना आमकां आत्मो मेळिल्लो आसा. त्या देखून मोगाच्या म्हणून आमची आस्त बदीक जावं दी आमचें भांगार जावं दी आमचें कितें जावं दी तें आमचें एज्युकेशन जावं दी आमची सर्टिफिकेट जावं दी आमचें सांगता. तुमकां फोंडांत घालतना केन्ना तरी पळयलां की तुमचे 10 तोले भांगार घालून ती फोंडांत घालया म्हूण हां तुमची FD तुमी मेल्ल्या तक्षण थंय झगडी सुरू जाता. हां माझी FD तुजी FD माय मम्मीन म्हाका कंदुरिला तुका कंदुरिला मागीर धूव बी धांवून येता हांगा. हां मोगाच्या बाबडो लेट्स से प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या बाबडीनो आज आमी चिंतून पळोवंक जाय इफ दीस ट्रेजर डजंट गार्ड अस देन वी नीड टू सर्च फॉर अ ट्रेजर विच गार्ड्स अस. जर तर हे संवसाराचे दिरवे म्हाका राखना तर कितें फायदो मोगाच्या बाबडीनो कितें फायदो. तो म्हजो एक गार्ड आसा हांवें ताका गार्ड करूंक दिला म्हणजे बिल्डींग तो न्हिदता तर कितें फायदो. मोगाच्या बाबडीनो एक दीस हे खोडल्या मनशान व्हडलो ग्रेस मनीस तो ताणें एक गार्डाक दवरिल्ले सेक्युरिटी गार्डाक ताणें भायर दवरिल्ले आनी दुसरे दिसाक तो मोगाच्या बाबडीनो फ्लायटार अमेरिका वयचो आसलो. कोण फ्लायटार अमेरिका वयचलो तो ग्रेस मनीस सेक्युरिटी गार्डाक ताणें दवरिला. दुसरे दीस ताणें वयता आनी त्या दीस वयता आसतना सेक्युरिटी गार्ड धांवून येता. सर वचनाकात म्हाका काल राती सपान पडला. म्हाका कितें पडला सपान पडला तुमचे एरोप्लेन क्रॅश जाता आनी हो भिता पळया हांव वचना मोगाच्या म्हणून एरोप्लेन क्रॅश जाता आनी एरोप्लेन क्रॅश जालें तो पेपरांत वाचता. दुसरे दीस येवन सेक्युरिटी गार्डाक काडून उडयता. कितलो अनुपकार ह्यो सेक्युरिटी गार्डाक काडून उडयता. कित्याक मोगाच्या बाबडीनो हेका सपान पडला म्हळ्यार हो न्हिदला म्हण जालें. हेका सपान पडला म्हळ्यार ह्यो न्हिदला म्हण जालें तो म्हाका फायद्याचो ना. तर मोगाच्या बाबडीनो आज आमची आस्त बदीक आमचे सांगता येयना तर आमकां सर्गार व्हरना तर तें न्हिदला म्हण जालें तेका भायर काडून उडोवचें बरें. आनी द ट्रू ट्रेजर वी नीड टू सर्च. आमी कितें जावन आसा ट्रू ट्रेजर मोगाच्या बाबडीनो खंय ती आमकां मेळटली. अमेरिका मेळटली की हिमालयांत मेळटली की मोगाच्या बाबडीनो जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. जेजू क्रिस्त कितें सांगता सर्गींचें राज खंय आसा तुमचे भितर आसा. द ट्रेजर इज इन यू. तुमचे भितर तें दिरवें आसा. त्या देखून मोगाच्या बाबडीनो एक पावटी एकलो गरीब मनीस न्हिदेंतले उठता आनी सगळे पिकास म्हणटा तुमी पिकास आनी घेवन ब्रिजा पोंदा वयता. खंयची न्हंय आसा तुमी हांगा म्हाका गोत ना आमी शरावती म्हूण सांगया हांव होन्ना व्हरता येयला. हां ते ब्रिजा पोंदा वयता आनी खणूंक लागता आनी पळयता ह्या सायडा त्या सायडा पळयता पोलीस येता. कितें करते आसा तूं सायबानो राती सपनांत हेजे पोंदा दिरवें आसा म्हूण पळयला. म्हाका दिरवें आसा म्हूण दिसला त्या देखून हांव हांगा आयला. आनी तो सांगता पोलीस सांगता
पिश्या म्हाका बी एक सपन पडला एकलो पिसो खंय येतलो ब्रिजा पोंदा येवन दिरवे सोदतलो तेगेली दिरवे ताच्या चुरमांत आसा पोंदाक आनी तो वेता ते दिरवे करता मोगाच्या भावनो आमी दिरवे सोदूंक हांगा थंय भोंवता बट भावार्थ म्हणलो दिरवे खंय आसा आमचे भितर आसा आनी केन्ना आमकां दिलेले ते कोणे आमकां दिलेले ते द चर्च हॅज गिवन अस केन्ना दिला मोगाच्या भावनो आमच्या बॅप्टिजमान दिला पळय तुमकां खबर आसा आनी तुमी लिपून दवरिला बॅप्टिजान आमकां दिला कित्याक मोगाच्या भावनो तुमी तुमच्या भुरग्याक ना म्हाका म्हज्या आवय बापूय पोदून मोद घेवन येयले तेन्ना द चर्च आस्क्ड देम पवित्र तांकां विचारला त्या भुरग्याक तुमकां कितें जाय आमी कितें म्हणला पवित्र स्नान ना पयल्या काळार आमी कितें म्हणटाले भावार्थ कित्याक जाय भावार्थ एज्युकेशन दिता ना भावार्थ पयशे दिना पूण भावार्थ कितें दिता सासणाचें जिवीत दिता सासणाचें जिवीत दिता देखून मोगाचें म्हणून वी नीड टू गार्ड अवर फेथ हें दिरवें आमी कितें करूंक जाय गार्ड करूंक जाय कित्याक हें एक दिरवें जावन आसा त्या देखून मोगाच्या भावनो कशें आमी गार्ड करचें हाऊ टू प्रोटेक्ट माय फेथ फर्स्ट ऑफ ऑल आय नीड टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड हांवें कित्याक आयकूंक जाय देवाचें उतर आयकूंक जाय सगळी लोक जागीर रावतात शर्मा हांव सांगता आसतना हाय प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाच्या भावनो आमच्या इगर्जेंत हांवें आयकलेलें एकलो फादर मोगाच्या भावनो बरो शर्माव दिता आसलो खंय आनी एकलो ड्रायव्हर भारी स्पीड मारतलो खंय आनी अकरेक मोगाच्या भावनो ड्रायव्हर सर्गार गेलो फादर खंय गेलो हेमकोंडा गेलो खंय आनी फादर विचारता देवाक देवा कितें जालें तुगेलें हांव इतलें बरें मिस केला पळय तूं मिस करता आसतना लोक सगळे न्हिदलेले आनी ड्रायव्हर मारता आसतना सगळे लोक तेर्स करता आसलेले मोगाच्या भावनो आज देवाचें उतर अशें जालां आमकां न्हीद येता मोगाच्या भावनो आमकां देवाचें उतर कितें करता न्हिदेन घालता बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज वॉट इट सेज द वर्ड इज एक्टीव त्या देखून मोगाचें म्हणजे जेजू क्रिस्त आमकां एक ओपार सांगता सैतान कितें करता आमचे भितर असलें देवाचें उतर काड व्हरता त्या देखून पयलें आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय नियाळूंक जाय तें आयकूंचें ओके नियाळूंचें ओके टू फॉलो आमी तें फॉलो करूंक जाय तर मोगाच्या भावनो हांव तुमकां लायफ एक्सपिरियन्स दिता आसा हांव बी असले रितेराक मटत केरी म्हळ्या कडेन वयता आसलो कळ्ळें आनी एक आमची स्त्री हर एक टायमार हे रितेरेक ती येता आसली आनी ती आतां कळल्यार ती हांगा बी उरतली ती आनी तिच्या व्हिडिओ कडेन रावता ती खंय रावता व्हिडिओ खंय काडटा बरें थंय रावता आनी गळगळी रडता हात उबारता सगळें करता ती एका पळयलें तेन्ना आमकां भारी खुशी येता पूण ती इगर्जे गेले तेन्ना केन्ना आमी साकिना तिच्या रोडार कोणी तरी वेता आसतना कितें कचरो उडयलो तिचे तोंडान देवाची उतरां ना आनी दुसरी उतरां आसात मोगाच्या भावनो देवाची उतर आयकले पावना हात वयर करले पावना देवाची उतर आमी पाळूंक जाय दुसरे मोगाच्या भावनो आमच्या भावार्थ आमी गार्ड करूंक जाय जाल्यार आमी कुमसाराक वचूंक जाय खंय वचूंक जाय कुमसाराक कितले लोक कुमसाराक वयतात पास्काचे पेज दिले तेन्ना फादर अनाउन्स करता फादर कितें येयला रे कितें येयला तुमी आपयले न्ही फादर कितें सांगूंक येयला कांय ना फादर आमी कांय करना फादर आमी कांय करनात फादर तर मोगाच्या भावनो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकन्सायल टू गॉड मोगाच्या भावनो आमी कितें करूंक जाय देवा लागीं राजी जावंक जाय आमी मोगाच्या भावनो येवू क्रिस्तांव साक्रामेंत आमी सदांच कितें करूंक जाय आमी सेलेब्रेट करूंक जाय आमी मिसाक वचूंक जाय कितले लोक आमी आसात मोगाच्या भावनो रितेरा म्हणटा तेन्ना धांवतात पूण घरा लागीं कितें आसा मीस आसा तेन्ना टायम ना आतां आनी मोबायलांत मिसा आयलात मोगाच्या भावनो मोबायलांत मिसा आयलात देवचारान मोगाच्या भावनो मिसाचो अर्थ काडून व्हरला त्या मोबायलांत मिस आयकाया मागणी आयकाया पूण तुमकां जेजू क्रिस्त
मेळना, जेजू क्रिस्त कूड तुमकां मेळना. थोडे लोक म्हाका सांगता आसले, फादर आमकां टायम हांव मागणें करता. वाव, हांवें सांगलें वाव, कितें करता तूं मागणें? म्हाका टायम ना, म्हाका फादर टायम ना, हांव म्हजे बायल नर्स आसा, म्हजो हांव टिचर आसा, टायम ना. तर तूं केन्ना मागणें करता? तो करता खंय, मोबायल लायता खंय आनी दाडी करता, शेविंग करता. ती पोळे भासता आसतना मोबायल ऑन करता. हें मागणें? मोगाच्या भावनो, वी आर कन्फ्युज्ड, वी आर कन्फ्युज्ड. त्या देखून मोगाच्या भावनो, आज ह्या आमच्या भावार्थाचे कितें जालां? आमच्या भावार्थाक, आमच्या भावार्थाचे गोंधळ. देर इज अ क्रायसिस ऑफ फेथ, देर इज अ क्रायसिस ऑफ फेथ. मोगाच्या भावनो, आमकां कितें आमचे भावार्थ काण व्हरूंक लागला? कितें काण व्हरूंक लागला? मोगाच्या भावनो, आतां भावार्थाची खूण आमकां मेळनात. देर आर नो सायन्स ऑफ फेथ टू शो टू अदर्स. एक काळाक मोगाच्या भावनो, डू यू नो द रोम साम्राज्य ऐकाल तुम्ही? रोम एम्परर, कळ्ळें? एम्पायर कळ्ळें तुम्हाला? रोम एम्पायर ते कशे कन्वर्ट जाले? दे सॉ द सायन ऑफ फेथ. अँड वॉट इज द सायन ऑफ फेथ? मोग आनी एकवट. तुमच्या कुटुंबात मोग आसा की? हे प्रश्न मोगाच्या भावनो. भाव भयणे मध्ये मोग आसा की? आसा की तुमचे मध्ये झगडे आसा? हा, ल्हानसणे सांगता आसले आमी, एक प्लेटांत कितें करताले? 7 भुरगीं खाता आसली. आतां एक प्लेटा खातीर 7 भुरगीं न्हू, आतां 14 जाला. तेंगेले बायल बी मेळ्ळात न्हू तांकां. तांकां भुरगीं आसा, तांकां ती बी मेळ्ळात. कुराण आनी कोयतो घेवन आतां मोग गेला मोगाच्या भावनो. आनी आमी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सांगात मग, न्हिदलात की? हां, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर आमी आतां मोग आनी एकवट सोदूंक जाय. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरें जावन आसा आमची मॉरालिटी. खंय आसा आमच्या मॉरालिटी? आतां आमचे युवजन खंय आसात मोगाच्या भाव भयणीनो? खंय आसात आमचे युवजन? सगल्यांक आमी सांगूंक जाय. आतां इगर्जेंत आमी बोर्डां घालूंक जाय. कितें बोर्ड घालूंक जाय? तुमचें उक्तें आंग धांपा, तुमचे उक्ते आंग धांपा. आनी दुसरे लोक आमकां पळोवन सांगतात, दे आर फ्री मॅन म्हणटात. दे आर फ्री मॅन, देर गर्ल्स आर फ्री. उक्ते स्टायल जाला मोगाच्या भाव भयणीनो. मॉरालिटी ना. हांवें कितें धांपूंक जाय तें धांपचें ना. कितें धांपूंक जाय हांवें धांपचें ना. आनी कोण शिकयता तें? कोण शिकयता? आमची आवय बापूय तांकां शिकयतात. हां, कित्याक? तांकां मॉडर्न जावंक जाय. मॉडर्निटीच्या नांवार मोगाच्या भयणीनो मॉरालिटी गेलेली आसात. आमचे युवजण मोगाच्या भयणीनो अल्कोहोल आनी ड्रग्सान पडून आसात. कित्याक? सगळे लोक फॉलो करतात, हांव बी फॉलो करता. मीस नाका, दतर नाका. आज कितले लोक तुमकां दतरणेक धाडटात. म्हजेच पॅरिशान सांगता हांव, म्हजेच पॅरिश सांगता. आज दतरने कितें किवूंक ना? फादर आमकां टायम ना. खंय गेले? ट्युशन आसा. आयतार बी ट्युशन आसा. हय, आयतार बी ट्युशन आसपा. कितले तास आसा? 4 तास आसा. तर मीस त्या मागीर पळोवया फादर. ते मागीर तो व्हड जातना पळयतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मॉरालिटी गेलेली आसा. आयच्या आमच्या मोबायलां आमच्या हातांत आसात, आमच्या युवजनाच्या हातांत आसात. कितें ते पळयतात? कितें पळयतात? सांगा मोगाच्या भाव भयणीनो. वॉट आर दी इंट्रस्टेड इन? प्रोनोग्राफी. प्रोनोग्राफी, अश्लील चित्रां मोगाच्या भाव भयणीनो. हे सगळे भावार्थ काड व्हरता. हे भावार्थ आमकां वाडयना मोगाच्या भाव भयणीनो. आज कुटुंबाची परिस्थिती पळया. हांव ल्हान आसतना, मोगाच्या भयणीनो हांव ल्हान आसतना आमच्या घरांत कितलीं भुरगीं खबर आसा तुमकां? वी आर 6. एक कडेन चेडी पिंजलेली, आनी कडेन समाज जेवण नासलेले, आनी कडेन सिस्टरां फीज दी म्हूण घरा धाडटा आसलेली. हां, बाबा टेलर. पूण मोगाच्या भयणीनो भावार्थ आसलो. भावार्थ आसलो, मागणें आसलेलें. हांव एक याजक जाला, म्हजे आनीक भाव याजक जावन बेल्जियमांत आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आज एक फुरो, एक आनी 1.5 फुरो. कित्याक तुका 1.5 फुरो? फादर म्हारगाय जाला. म्हारगाय पळय. आज कितें घालूंक जाय? हांव कन्नडा मिडियम शिकलो. आज खंय घालूंक जाय? इंग्लीश मिडियम. पयशे पावना फादर. आतां तुवें म्हळें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. उठून म्हणलें तुवें तें प्रेज द लॉर्ड फादर. थंय ते रिटीर म्हणचे आंगोट पयशे दिता फादर, दिता. हां, देव पयशे दिता. देवीन सांगता. एक हांव अळणावर म्हणलें एक पॅरिशांत असलो मोगाच्या भयणीनो. एक म्हाताऱ्याक हांवें मिसाक आपयलें. यो रे बाबा मिसाक. फादर भाकरी दिता. मिसाकले भाकरी दिता. ना रे बाबा हांव कोंबया दिता. कोंबया तूं धरून घे फादर, म्हाका भाकरी जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो,
पांय जातना नित्राणी जावन पडले तेन्ना फादर प्लीज फादराका पया हांवें सांगलें म्हाका लागीं भाकरी ना म्हजे लागीं भाकरी ना फादर सॉरी फादर म्हाका कोंबयाव जाय हांवें सान आसतना शिकलेलो आसा ह्यो कोंबया म्हाका आदार दिता ह्यो कोंबया म्हाका सर्गार व्हरता म्हाका जेजू सांगता एक करता मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी कोंबयांक तिरस्कार करून मोगाच्या भाव भयणीनो आमची युवजन मीस म्हणलेलें तांकां नाका मागणें म्हणलेलें तांकां नाका तेर्स म्हणलेलें तांकां नाका मोगाच्या भाव भयणीनो अशें केल्यार आमचो भावार्थ खंय वयतलो आमी तांकां सगळें दिलेलें आसा मोबायल दिलेले आसा खाण दिलेलें आसा सगळें आमी दिलेलें आसा पूण आमी कितें दिवंक ना भावार्थ दिवंक ना एक पावटी मोगाच्या भाव भयणीनो एकलो ताका हांवें शिकोवण एक आपयलें ताका शिकोवण आमच्या घरांत आमच्या इगर्जे शिकोवण येता यो फादर हांवें आजुनी शिकूंक जाय आजू 10th स्टँडर्डाची एग्जाम मागेली हय बाबा कर 10th स्टँडर्ड 99 घेवंक हांवें ओ घे आमी मागता 99 गेले फादर आतां हांव PUC करते आसा म्हाका इंजिनियरींग सीट जाय ओके इंजिनियर बी जालें आनी आपयलें यो रे बाबा शिकोवणेक ना फादर आतां हांवें काम सोदूंक जाय काम मेळटा तेन्ना येता फादर काम बी मेळ्ळें ताका आतां यो ना फादर कामान बिजी आसा मम्मी डॅडी चेडूं सोदूंक लागलात ओके चेडूं बी मेळ्ळें काजार बी जालो फादर यो रे आतां ना म्हणलें मम्मी बायल आतां प्रेग्नंट आसा फादर हां आतां भुरगीं सुमार व्हड जाली फादर आतां येवंक जायना एक्स्ट्रा काम करूंक जाय भुरग्याल फीज आनी भरूंक जाय अरे बाबा यो रे आमी मातार जातलो पळय हांगा येयला आनी एक दीस मोगाच्या म्हणून पोटाची दूख ताका सुरू जाली आनी तो डॉक्टरा म्हळ्यान गेलो ताका कॅन्सर जालें फादर म्हाजे खातीर मागा फादर कितें रे मागणें तुका मागणें कित्याक जाय तुका मागणें तेन्ना कळ्ळें हय फादर हें म्हाका कोणी सांगूंक नासलें फादर हांवें एक दीस मोरका म्हणून म्हाका कोणी सांगूंक ना फादर हांवें एक दीस मोरतलो म्हूण चिंतून ना फादर हांव ह्या संवसारांत पयशे हें तें करते गेलो फादर आतां हांव येता हांव आतां रितेरेक येता आनी मागता आनी सांगता ब्रदर प्रकाश म्हाका गूण कर मोगाच्या म्हणून प्रेज द लॉर्ड तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आमचो भावार्थ आमी लिपून दवरिला ते कॅन्ड आमकां बाल्तिमान दिलेलें तें कितें जालां पालवून गेला पळयात मग पालवून गेला त्या आमी कितें करूंक जाय फुंकूंक म्हळ्यार कळटा तुमकां म्हाका कळटा आमगे सान आसा मम्मी बेगीन सीक आसली आराम नासले हांव फुंकून मोरता आसलो दोळ्यासून दुकां गळटा आसली आनी पावस येयले तेन्ना तो आनी चड आनी काम ते मागीर ते गोबोर घाल ते थोडे चिमणे तेल घाल कितें करता आसलो आतांच्या भुरग्यांक खबर आसा ना आतां गॅस येत जायना टक केले पुरो फूक जाता मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून आतां आमी परतून फुंकूंक जाय आमचे भितर असलें कॅन तें जळूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो तर आज आमी कितें करचें आज हांव तुमकां एक सिक्रेट सांगता आमच्या भावार्थ चोर नोरचे चोर कोण ते डू यू नो इट आमच्या भावार्थ चोर नोरूंक प्रयत्न करचे चोर कोण ते ती हे पत्तो देवचार होडलो तो तेजे पयले आनी दोग लोक आसात तेजे पयले आनी दोग लोक आसात पयले जावन आसा माय फ्लॅश सांत पावलो कितें सांगता तो सांगता तुमच्या फ्लॅश द वर्क्स ऑफ फ्लॅश रिजेक्ट द वर्क्स ऑफ फ्लॅश म्हणटा तुजे कितें मासाचे तुजे कुडीचे कामां सोड ही कूड कितें करता आशेता ग्रीडी कित्याक कामुकपण न्ही बुरशेपणाक म्हजी कूड आशेता वायट चिंतना खंय येतात म्हज्या कुडींत येतात पयशांची आशा खंय आसा म्हज्या कुडींत आसा राग खंय आसा राग खंय उरता कोणाल माडार रुकार उरता पयले सान आसतना आमी आमाय सांगता आसली माडार रुकार भूत व्हरता म्हणटाली ती भूत थंय ना म्हागेल्या काळजांत आसा म्हागेल्या त्या दुकून आमी तुमकां बेजार करता पकपकने आगमेत मारतात मोगाच्या भाव भयणीनो पयले सुवातेर ही मासाची कामां म्हजें कामुकपण म्हजो राग म्हजो द्वेश म्हजें हेट्रेड म्हजें ग्रीड म्हाका म्हज्या भावार्थ ते काड व्हरतात मोगाच्या भाव भयणीनो व्हडलो दुस्मान जावन आसा हो तुमी विन्न जाले म्हूण चिंतया हे तुमी विन्न जाले म्हूण चिंतया हे देवचाराक आनेक सैतान आसा कोण तो दीस वर्ल्ड ह्यो संवसार तो कितें करूंक पळयता तुका हांगाच बांदूंक पळयता त्या देखून तूं कितें करता संवसाराची आस्ती हें तें पायशो हें तें करता देव हांसता खंय केन्ना तुमी आयकलां देव हांसचे आयकलां ना न्हू फर्स्ट टायम सांगता तुमकां सिक्रेट हांव ल्हान आसलो
आनी मोगाच्या भावंडो हांव एक कन्नड स्कुलांत शिकलोलो देखून एक कन्नड पाठ आसलो लेसन आसलो देवरू नगुत्ताने म्हण आसलो आनी देवरू यावाग नगुत्ताने केन्ना खंय दोन भाव अर्द गुंठ जाग्या खातीर झगडी करता पळय तेन्ना देव आसता खंय सगळे मागेले हे कित्याक झगडी करूंक लागला तुमी सगळे मागेले हे कित्याक झगडे करूंक लागलात एक मनीस मिसाक मागण्याक आनी येनासतना पयसो 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 म्हण अब्रॉड वचून करते रावता पळय तेन्ना देव हांसता खंय कितें हो मनीस कितें करूं लागला फाल्यां म्हाजे बेले येवचो मनीस मोगाच्या बाबडो चिंत्या हांव तुमच्या पॅरीस प्रिश जालो म्हण चिंत्या ओके आनी हांव 2 एकर जमीन गेली म्हण चिंत्या तुमी कितें म्हणटात हे फादराक आनी कितें तरी हांगा तंबू मारता लागला कित्याक तुमी एक्सपेक्ट करता ह्यो सोर्स जाल्यार वयका लेट हिम गो मॅन आनी मोगाच्या बाबडो आमगेलें जिवीत तेंच्यान आसा वन डे वी हॅव टू गेट ट्रान्सफर आमी हें सोडून वचूंक जाय त्या देखून मोगाच्या बाबडो आमचो दुसरो दुस्मान जो आसा ह्यो ह्या संवसारांत आमी जिखूंक जाय संवसार आमी जिखूंक जाय आनी तिसरो देवचार मोगाच्या कोण कोण देवचार लास्ट तो येता हांवें सुमारपटा पळयला मोगाच्या बाबडो विलन लास्ट येता कळ्ळें पयलीं आपणाक चेलां धाडटा पयलें न्हू मुवी पळयता कितें करता पयलीं 2-4 येता लास्ट विलन येता अशें बॉडी बीड दाखयता तो येता कित्याक लास्ट आनी तेगेलें काम कितें करता तो तेगेलें काम हांव तुका जस्ट सांगता 2 मिनटां सांगता मोगाच्या बाबडो हांव इतलें सांगा स्टेजार येवचे पर्यंत म्हजे तेणें भँग आयलें ही पुट फियर इन मी तेणें सांगलें तुका कोणी आयकना तूं कारवारचो तूं कारवारचो तूं कारवारचो तूं कारवारचो आनी हांव इतलें काय डिस्करेज जावन थंय तांकां येयलो मागीर एक फादरान म्हाका सांगलें डोंट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट नेगेटीव थिंग्स इट कम्स फ्रॉम द डेविल मोगाच्या बाबडो तो आमकां डिस्करेज करता मिसा कितें वयचें कितें मेळटा तुका कितें मेळटा तेर्स केलें कितें मेळटा टायम वेस्ट ऑफ टायम इट इज गो फॉर ड्युटी ट्युशना वच हेक वच तेक वच डिस्करेजस मोगाच्या बाबडो तो वयर उठयता आनी आमकां साकलाक उडयता आनी आमच्या भाशेन आमी सांगता मोगाच्या बाबडो तोच फुगयता बलून आनी तोच पिन मारता आनी कशें पळयात मोगाच्या बाबडो आदाम आनी येवेक ताणें कितें दाखयलें सी द फ्रूट म्हळें हाव ब्युटिफूल इट इज इफ यू ईट यू विल बी लायक गॉड म्हळें आनी ही बुल्ली ही फुल्ली म्हणटात आमी गोंयचे बरें फुलयलें न्हू रे फुलयलें बरें फुलयलें देवचार बरो फुलयता ते पाता करूंक हे पाता हे कर गो ते कितें व्हड आसा हे यू एन्जॉय मॅन वॉट इज दीस एन्जॉय मॅन अशें म्हणटा एन्जॉय लेट अस सी टुमॉरो मास मीस रजार पाद्रेल सर मावटो फाल्यांक आनी मोगाच्या बाबडो तेणी फळ खायलें तांकां कितें जालें तांकां मर्याद दिसली कोणें तांकां सांगलें तें देवचारान सांगलें तांकां हे गॉड डजंट लव यू नो गॉड डजंट लव यू ही वील किल यू ही वील किल यू हेणें सांगलें कितें यू वील बी लायक गॉड म्हूण फुगयलेलें आतां बलून पिन कोण मारलें हेणेंच मारलें मोगाच्या बाबडो जुदासाक कितें केलें देवचारान जुदासाक कितें केलें देवचारान जुदासाक सांगलें यू मे नॉट अंडरस्टँड दीस देवचाराक तो उगी गेलो 30 नाण्याक विकूंक मोगाच्या बाबडो वॉज अ झेलट म्हळ्यार कोण कोता वॉज फॉर मेसाया आनी ताणें सांगलें मोगाच्या बाबडीनो जेजूक 30 नाण्याक विकून सोड कितें कर 30 नाण्याक विक कित्याक वीक ह्यो जेजू कले तलवार घेते ना न्हू मेसाया तो ताका धरल्यार तो कितें करतलो तलवार काडटलो तूं ताका हेल्प कर रे बाबा म्हूण देवचारान कोणाक सांगलें जुदासाक सांगलें बरो फुल्लो मोगाच्या बाबडो 30 नाण्याक विकलो आनी ही एक्सपेक्टेड क्रायस्ट टू रिवॉल्ट तो कितें चिंतलो आतां क्रिस्त कितें मेसाया न्हू लोक राखून आसले मेसायाक सोडून राखून आसले आनी तेंगेले प्रकार कितें आसले मेसाया वील कम विथ द सोड आनी जेजू कुर्सार मरता वळवळता तें पळयलो जुदासा दूख भोगता पूण पेद्रू वचून चूक मागता जुदासान कितें केलें कोण सांगता जुदासान कितें केलें प्रेज द लॉर्ड सुसायड केलें कित्याक तेका देवचारान सांगलें यू आर कंडेम्ड मॅन तुवें कितें केलें रे इतलो मोगाच्या तुज्या मेस्ती तुवें विकलो न्हू रे कितें करचें ही वॉज इन डिप्रेशन मोगाच्या बाबडो हें डिप्रेशन देवचारांतल्यान येता हें डिप्रेशन कोणांतल्यान येता देवचारांतल्यान येता आमचो भावार तो कान व्हरता आनी तो वयता आनी हँग हिमसेल्फ ते देखून मोगाच्या बाबडो सुसायड म्हणटात आमी न्हू सुसायड पाप ते केलें ना पाप न्हू ही इज चिटेड सो हेल्प द पुअर मोगाच्या बाबडो त्या देखून ह्या 3 तर आमी आतां कितें करचें आमकां हें डिप्रेशन आसा आमी कितें पडून आसात आमकां 3 दुस्मान आसात तर आमी कितें करया कशी फुंकया मोगाच्या बाबडो आनी तुमी आयकलां
कितें आयकलां तुमी आयकलां पवित्रत्व कशें देंवलो पेंतेकोस्ता दिसता उज्याच्या ताळ्यान तो देंवलो टंग्स ऑफ फायर म्हणटात न्हू प्रेज द लॉर्ड आणि हेंच टंग्स ऑफ फायर मोगाच्या बाबींनो तुमच्या बाल्तिमांत देंवलेलो आसा आतां फुंकूंक जाय कशें आमी फुंकचो पवित्रत्व्यान आमी फुंकूंक जाय मागण्यान आमी फुंकूंक जाय मागणें आमच्या जिवितांत सदांच जाय मोगाच्या बाबींनो मागणें म्हळ्यार कितें मोगाच्या बाबींनो मागणें करता आसतना हांव 3 संगत तुमकां सांगता पयलें तुमकां खालतेपण उरूंक जाय यू नीड टू बी हंबल कसलें खालतेपण आतां हांव शूज आनी घालिला न्हू बरो दिसता शूज आनी घाल खालतेपण म्हळ्यार बेगीन पोरने वस्तूर घाल होटले कोंत घेवन फादर कितलो भक्तिवंत रे बाबा तेनय खालतेपण मोगाच्या बाबींनो दिंबी घालून घेवन मागणें करले से तेनय खालतेपण जावन आसा ते दोग लोक म्हणटा जेजू खंय गेले टेंपलांत गेले एकलो फारिजेव आनी एकलो कोण सुंकगार तो कितें म्हणटा तो फारिजेव कितें म्हणटा हांव तसलो न्हय हांव असलो न्हय मोगाच्या पण आमची काणी हिची न्हू कितें घरांत कसली काणी आमगेली घर की कहानी तुका खबर आस गो तें कसलो म्हूण तें कसलें म्हूण ऑलवेज दुसऱ्यांच्या विशयांत आमगेल्या विशयांत आमी केन्ना पळयनात आमगेल्या विशयांत आमी केन्ना पयले आमची पातकां वळखून घेवची तें जें आसा खालतेपण मोगाचें तूं सूट बूट घालून चल प्रॉब्लेम ना मोगाच्या बाबींनो पूण केन्ना तुका तुजी पातकां खबर आसात तूं हंबल जावन आसा देवा म्हाका तूं ह्युमिलिटी आसा हंबल जें आसा दाविदान कितें सांगलें काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर तें जें आसा ह्युमिलिटी मागणें करचे पयलें ह्युमिलिटी उरूंक जाय मोगाचें म्हणून सेकंड कॉन्फिडन्स उरूंक जाय कोणाचेर कॉन्फिडन्स मुजीचेर ब्रदर प्रकाश सांगता आसलो हांवें आयकलें मुजेचेर न्हय कोणाचेर जेजूचेर देवाचेर आनी जेजू म्हाका दितलो आज मोगाचें म्हणून मिराकल्स तुमगेल्या घरांत जातले हांगा न्हय घरांत कित्याक हर एक टायमार जेजून सांगलां तुज्या भावार्थान तुका गूण केला रायट की रॉंग तुज्या भावार्थान तुका गूण केला म्हणला हांवें आपणिल्ल्या खातीर तूं गूण केला म्हणून ताणें तुज्या भावार्थान तुका गूण केला जर तुका भावार्थ आसा सासवे काळ इश्ट म्हणटा आमी न्हू सासवे तुजो भावार्थ आसा तुज्या घरांत तुजे कॅन्सर गूण जातले तुका भावार्थ ना देखून तूं हांगा येयला कित्याक येयला भावार्थ मागूंक परतून तो भावार्थ जळतो करूंक आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या बाबींनो तिसरें जावन आसा कितें आमी मागणें करचे पयले हें बेगीन टफ आसा मागणें करचे पयले आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक जाय ओ माय गॉड हें मागणें नाका रे बाबा हें मागणें नाका बाबा तर मोगाचें म्हणून एकलो मागणें गेलो खंय एकलो असले रितेर गेलो आनी ताणें साक्रामेंता मुखार दिंबी घाल मागता आसतना ताजो दुस्मान सायडाक केलो तो दुस्मान सायडाक केलो आनी दुस्मान व्हडल्यान ताळ्यान म्हणूंक लागलो खंय देवा जेजू ह्यो मनीस म्हजो दुस्मान कितें आसा न्हू तो कितें मागता तेजें म्हाका डबल दी कितें म्हाका डबल दी बेस्ट प्लॅन न्हू हें तो कितें मागता डबल दी म्हाका आनी ह्यो पळयता ताका हो तुका डबल जाय जेजू म्हजो एक दोळो काड प्रेज द लॉर्ड म्हजो एक दोळो काड म्हणून ह्यो मागूं लागलो तेजे कितले दोळे गेले पळय दुस्मानगी पळया तुमी म्हजी एक किडनी काड तेजे 2 किडनी मोगाच्या म्हणून इतल्या मागण्यां सयत आमी दुस्मानाक सोडनात मोगाच्या भावणीनो त्या देखून मागणें करचे पयले हांगा कोणी तरी कोणाक दुस्मान आसा तर पयले काळजांतान बोगशया त्या देखून जेजून सांगलेलें आसा जर तर तुजे विरोध कोणाक कितें आसा तर तुजी काणी खंय सोड आल्तरी लागीं सोड आनी पयले वच कितें जा राजी जा आनी फाटी परतून यो आनी कितें मागचें अकरेक कितें मागचें आमकां मोगाच्या भावणीनो ल्हान आसतना म्हज्या मम्मीन शिकयलेलें तुमी बी शिकयलां म्हूण म्हाका खबर ना आज सगळे इंग्लिशान शिकयतात आमगेले कारवार म्हाका खबर ना तुमगेले बी सेम भास की म्हूण म्हाका शिकयलेलें सगळे जेजूचे फोटो उमो घेवचे हय ते सगळे उमो घेवचे सायबीण सांतोदन सगळे उमो घेवचे आनी कितें सांगचे कोको दी मेमे दी हेंच मोगाच्या भावणीनो दुसरें कांयच ना कोको दी मेमे दी बेन व्हड जातना सांग जेजूक पास कर म्हूण सांग रे आनी आमगेले बगेल भाव कांय शिकनासलो आनी जेजूक पास कर मोगाच्या भाव भयणीनो वी नीड टू आस्क द होली स्पिरीट आमी कितें विचारूंक जाय पवित्र आत्मा विचारूंक जाय पवित्रत्व आमी विचारूंक जाय मोगाच्या म्हणून पवित्रत्व नासतना ह्या संवसारांत तुका कांयच करूंक जायना इट इज अ लायट ग्रेट लायट मोगाच्या बाबींनो त्या देखूनच आज पवित्रत्व तूं विचारतना तुका पयले सुवातेर कितें उरूंक जाय करेज उरूंक जाय धैर्य उरूंक जाय तुका
धैर्य जावं का तुका किनाका म्हाका सांग आतां तुका पवित्रत्व जाय प्रेज द लॉर्ड सांगा मोगाचें म्हणणं पवित्रत्व जाय जाय तर धैर्य उरूंक जाय ही विल चेंज युअर लायफ ही विल चेंज युअर लायफ ही विल चेंज युअर लायफ तूं दुस्मानगिरी करनासा तुका तो वचून बोक्सूंक सांगता वयता यू वॉन्ट होली स्पिरीट थोडा स्लो जाल बाबा ते प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी कितें मागया पवित्रत्व मागया हो पवित्रत्वेचो वारो मोगाचे म्हणून आमचे भितर असले भावार्थ तशें कॅन कितें करतलो जळयतलो आमचे जळयतलो तर मोगाच्या भाव भयणीनो इन बॅप्टिजम वी हॅव बिकम प्रॉफेट्स आमच्या बाल्तिमांत आमकां कितें सकत आसा प्रवादी जालात आमी जालात की ना जालात याजक जालात आमी आनी किंग जालात मोगाच्या भाव भयणीनो तेन्ना तें बरें म्हाका लागता हर एकल्या घरांत एक एक प्रवादी व्हरूंक जाय प्रवादी व्हरूंक जाय तर मोगाच्या भयणीनो आमकां कितें जावंक जाय करेज जावं पवित्रत्व माग जाल्यार मोगाच्या भयणीनो क्रिस्तांवांक डिसर्नमेंट उरूंक जाय कितें पारखूंचो स्पिरीट उरूंक जाय खंयचे देवचारांत हांव येता खंयचे देवात हांव येता म्हणलेलें मोगाच्या भाव भयणीनो आतां कोको कोलाचेर मोगाच्या भयणीनो कोको कोला म्हणटात न्हू भुरगीं कितें करतात कोको कोला कोको कोला कोको कोला म्हणटात पूण डॉक्टर कितें सांगता कोको कोला दिवं नाका एडवर्टायज कितें बरें दाखयता मोगाच्या भयणीनो आज आमकां विशय दिवंक लागलात दे आर गिविंग अस पॉयझन आनी देवचार बी कितें करता इन द नेम ऑफ ही गिव्स अस पॉयझन अँड इट डिस्ट्रॉयस अवर फेथ तर म्हणदार आमकां हर एकल्यांक पवित्रत्व दिवं दी आमचो भावार्थ घट करून दी आनी आमकां ताका साक्षी करून दी आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थँक्यू